गोमेकोन भलायकी खात्यान सुरू केल्ली फुकट IVF उपचार पद्दत यशस्वी थारल्या। गोंय वैजकी महाविद्यालयात पयले IVF चलयेक जल्म दिवपाक यश आयले। मंत्री विश्वजीतान ट्वीट करून ही माहिती दिली। भलायकी खात्यान सुरू केल्ली फुकट IVF उपचार पद्दत यशस्वी जाल्या। या तंत्रज्ञानाचो उपेग करून गोंय वैजकी महाविद्यालयात पयले IVF चलयेक जल्म दिवपाक दोतोरांक यश मेळ्ळा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ट्वीट करून ही माहिती दिली। पयले IVF चली सायजेरियन पद्दतीन जल्माक आयले। मेळिल्ले माहिती प्रमाण ही सेवा 1 सप्टेंबर 2023 सावन सुरू जाल्ली। फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य। ह्या उपचारा खातीर 100 परस चड दुयेंतींची नोंदणी जाल्या। ही उपचार पद्दत मेळिल्ल्या पयल्या 25 दुयेंतींच्या 10 दुयेंतींची गुरवारपणाची सकारात्मक चांचणी जाल्या। फोंड्या नगरपालिकेन बनावट इन्कम सर्टिफिकेट दिवपी रॅकेट आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। सोमारा पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान हे संबंधी माहिती दिल्ली। ही बनावट सर्टिफिकेट एका ज्येष्ठ नगरसेवकान दिल्या अशी चर्चा सुरू जाल्या। मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावीन ह्या प्रकरणाची पुलिशेन कागाळ केल्ली, मात हाचेर अजून कारवाय जाल्ली ना। सोमारा फोंड्या नगरपालिकेन बनावट इन्कम सर्टिफिकेटीचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो। पिळगांवच्या खण येरादारी विशीं मंगळारा जाल्ल्या सुनावणेंत दोनूय याचिका भायर आयल्यो। ह्या प्रकरणांत सरकार कायदेशीर निर्णय घेतलो असो उच्च न्यायालयान निवाडो दिला। नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाक पाळो दिल्ल्यान अपेक्षे प्रमाण दिवचल पालिकेच्या नगराध्यक्ष आडचो अविश्वास थाराव भायर आयलो। ह्या थारावाचेर चर्चा करपाक मंगळारा पयले बसकेक एकूय नगरसेवक हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान हो थाराव चर्चेक येवंक ना। सोमारा बाणावलीचो आमदार वेंझे वेगस पंचायत मंडळ तशेंच शेतकाऱ्यांनी बाणावली जावपी वेस्टर्न बायपासाची पळोवणी केली। उक्तावण पयलीं जर काम पुराय जालें ना जाल्यार निशेध करतले अशी शिटकावणी आमदार वेंझेन अधिकाऱ्यांक दिली। वाडटे अपघात उणे करपा खातीर रस्त्यांचेर लायटी घालच्यो तशेंच वेगवेगळ्या सुवातींनी रंबलर्स बसोवचे अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली।
सिद्दीक सुलेमानाचो व्हिडिओ मेळ्ळा उपरांत आपणे ते विशींची म्हायती बेगोबेग डीजीपी आलोक कुमार हांकां दिल्ली। तो व्हिडिओ पुलिसांकूय दिल्लो। तरी विरोधकांचो आवाज दाबोवपा खातीर पुलिसांनी हे प्रकरणांत आपली चौकशी सुरू केल्या अशें काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर हांणी सांगलें। सुलेमानाचो व्हिडिओ व्हायरल केल्ल्या प्रकरणांत सुनील कवटणकराक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स जारी केल्लो। ते प्रमाण कवटणकर मंगळारा पुलीस स्टेशनांत हाजीर रावलो। गोंयांत शिंदळकी वेवसायाची प्रकरणां उक्ताडार घेत आसा। सध्या काणकोण तालुक्यांतूय एस्कॉर्ट सर्विसीस सुरू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। ताका लागून काणकोणच्या पर्यटनाचेर हाचो वायट परिणाम जातलो। देखून ह्या संबंधी काणकोण पुलिशेन निवेदन दिल्ल्याचे काणकोण नगरपालिकेचो नगरसेवक शुभम कमरपंत हांणी सांगले। फाटले कांय दीस पयलीं खोर्जुवेच्या मायदेर दोस ह्या शाळेंत एका पीटी शिक्षिकेन एका सान पिरायेच्या विद्यार्थिनीचेर मारपीट करपाची घडणूक सामकार आयली। ह्या संदर्भात संबंदीत शिक्षिके आड पुलिशेन कागाळ दाखल केली। 5 दीस जावन गेले तरी लेगीत कांयच कारवाय केल्ली ना। ह्या विशीं विद्यार्थ्याच्या पालकांनी शिक्षिकेचेर बेगोबेग कारवाय करची आनी विद्यार्थ्याक न्याय दिवचो अशी मागणी केल्या। केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी मडगांव कुंकळ्ळी महामार्ग रुंदीकरणा खातीर 747 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। मात महामार्गाक तेंकून गरज आशिल्ल्यान रुंदीकरण केलें जाल्यार आमकां त्रास जातले अशें चिंचोणचे थळावे सांगतात। ताका लागून सरकारान आमकां बायपास करून दिवचो अशी मागणी चिंचोणेच्या थळाव्यांनी केल्या। सोमारा चिंचोणचे थळावी दांडोवाडो वाठारांत एकठांय आयिल्ले जाल्यार दुसरे वटेन उड्डाण पुलाचें काम मंजूर जाल्ल्यान कुंकळ्ळी पाजरकोणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी खोशी उक्तायल्या। मडगांव एका सान पिरायेच्या चलयेचेर धांवत्या बशीन विनयभंग केल्ल्याचो एक धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात म्हापसा पुलिसांनी दुबावे डिक्सन हाका मडगांवच्यान अटक केली।
दारगळी सनबर्न आयोजनाच्या विरोधात दाखल केल्ली याचिकेचेर उच्च न्यायालयात मंगळारा सुनावणी आशिल्ली. मात सनबर्नाक लागून दोंगर कापणी जाल्ल्याचो दावो करपी एक नवी याचिका आयज उच्च न्यायालयात दाखल जाल्ल्यान ह्या सगळ्या याचिकांची सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. बुधवारा सकाळी 10 वरांचेर उच्च न्यायालयान ह्या चारूय याचिकांचेर सुनावणी जावन निकाल लागपाची शक्यताय आसा, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. आप मजत गटां खातीर पर्वरी आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षणाचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कुशीक फ्लिपकार्टाचे मुख्य कंपनी वेपार अधिकारी राजेश कुमार, आरडीएचे प्रकल्प संचालक गोपाळ पार्सेकर आनी हेर मानेस्त. फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स माचेर गोंय राज्य उदरनिर्वाह मोहीम हाचे खाला उत्तर गोंय ग्रामीण विकास एजन्सी म्हळ्यार आरडीएन हे प्रशिक्षण दवरिल्ले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत हांणी स्टॉलांची पळोवणी केली. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाल्यार स्मृतीभ्रंश जावंक शकता. ताका डिमेन्शिया वा अल्झायमर अशें म्हणटात. डिमेन्शियान मनशाची याद दुबळी जावंक लागता. जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातात तितलेच तांकां डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता, अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयला. मनशाची याद, विचार आनी सामाजीक क्षमतायेचेर परिणाम करपी दुयेंस म्हळ्यार डिमेन्शिया. धुम्रपान, वायट आहार, उदासीनताय आनी तकलेक गंभीर जखम जावप हे ह्या दुयेंसाचे धोक्याचे घटक. हातूंतल्यान बचाव करपाक हें करात. आपलें मन सक्रिय दवरात. धुम्रपान करूं नाकात. विटामीन डी घेयात. दर दिसा व्यायाम करचो आनी आहाराची जतनाय घेवची. हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता. डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी घुंवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामिणी सारकिल्लीं दुयेंसांय वाडूंक लागतात. कुडीक प्रथिनां आनी जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता. दीसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पिवप खूब गरजेचें. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचें, जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा. आमी उदक उणें पिल्यार आमची कूड वेगवेगळे संकेत दिता, समस्या निर्माण जाता, जाचो भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकता. सादारणपणान दिल्लींत वाऱ्याचो वेग वराक 2.5 किलोमीटर आसता, पूण काल दिल्ली 4 पटींनी म्हळ्यार वराक 12 ते 16 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवताले. हाका लागून दिल्लीचें प्रदूशण उणें जालें. दिल्लीचो एक्युआयन हे खेपे 339 नोंद जालो. अशें आसून लेगीत दिल्लीची हवेची नोंद सामकीच वायट वर्गांत जाल्या. अंदू देशांतलो सगळ्यांत वायट हवेचो दर्जो हरियाणाच्या अंबालांत 367 आनी पंजाबांतल्या अमृतसरांत 350 इतलो नोंद जालो. उपरांत दिल्ली 339, दिल्लीक लागीं आशिल्लो गाझियाबाद 306 आनी गुरुग्राम 309, सोनीपत 290, फरीदाबाद 202, नोयडा 274 आनी ग्रेटर नोयडा हांकां 258 इतलो नोंद जालो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 265 शारांतल्या हवेच्या दर्जाचें परीक्षण केलें. ऑक्टोबर 2024 हो 1901 उपरांत हवामान खात्यान नोंद केल्लो सगळ्यांत उश्ण म्हयनो. ऑक्टोबरांत सरासरी तापमान 26.92 अंश आशिल्लें, जे सामान्य परस 1.23 अंश चड आशिल्लें.
संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाढ जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाढ करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणाकडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगाविशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकता. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरोप येवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसू वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आताक येवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंधी समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवय पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. भारतांत मेळपी शूज आनी चप्पल अमेरिकन वा युरोपीय आकाराचे आसात. हाकाच लागून ते आमच्या देशांतल्या लोकांच्या पांयांक पावना. खरें म्हणल्यार अमेरिकन आनी युरोपीय लोकां परस भारतीयांचे पांय रुंद. पूण अमेरिकन वा युरोपीय लोकांच्या पांयांची लांबाय आनी रुंदायेचेर आदारून कंपनींनी शूज आनी चप्पलां तयार करतात. आतां पायतणां खातीर भारतीय मानक तयार करतात. फुडल्या वर्सा सावन म्हळ्यार 2025 वर्सा सावन कंपनी भारतीयां खातीर स्वतंत्रपणान पायतणां तयार करतली. हे खातीर म्हळ्यार भारत हो कोड दवरला. आतां फकत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साची मान्यताय मेळपाची गरज आसा. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रीय आसतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात. पेनकिलर वखदांचो वापर पुराय संवसारभर जाता. हातूंत ओव्हर द कावंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्यां पासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेनकिलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकता. खास करून पोट आनी मूत्रपिंड हांचे संबंदीत गंभीर समस्या जावपाक निर्माण शकता. पेनकिलर वखदांचो मुखेलपणान 2 प्रकार आसात. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी वखद आनी एपिओइड्स NSAID दाह उणो करता आनी कुडींतली वेदना दुखणें उणें करपाक मजत करतात. जाल्यार ओपिओइड खर वेदना उणी करपाक मजत करतात. पूण हांचो चड वापर केल्यार कुडीचेर गंभीर परिणाम जावं येता.
रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत येरादारी धोरणांत 2 म्हत्वाचे बदल चालीक लायतले. 2025 वर्सा सावन हलके खाजगी आनी भौशीक वाहनां खातीर नवे मानक थारायतले. जड वाहनां खातीर 2026 सावन नवे नेम लागू जातले. केंद्रीय रस्तो आनी येरादारी महामार्ग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हाका लागून गंभीर जखमी जावप आनी अपघातांत मरण येवप्यांचो आंकडो उणो जातलो. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 31 मार्च 2025 उपरांत तयार केल्ल्या हलके वाहनांत फुडल्या आनी फाटल्या सिटां खातीर बेल्ट अलार्म सिस्टम सक्तीची आसतली. 2026 वर्सा सावन सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम जड वाहनांकूय लागू जातली. हातूंत बशी, ट्रॅव्हलर आनी मिनी बशी हांचो आस्पाव आसा. दरेक सिटांचेर सीट बेल्ट लावप गरजेचें आसतलें. सरकारी बशीन प्रवाशा पयलीं सुरक्षेच्या मानकां विशीं घोशणा जातली. सुलेमानाच्या व्हिडिओचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. डीजीपीन सांगिल्ल्या प्रमाण सुलेमानाच्या कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले. चोराच्या म्हणण्याचेर विश्वास दवरूं नाकात म्हूण मुख्यमंत्र्याचें प्रतिपादन. सुलेमान सिद्दीकी हो एक खापो गुन्यांवकार. ताचे व्हिडिओक इतलें महत्व कित्याक काय म्हूण डीजीपी आलोक कुमाराचो मिडियाक प्रश्न. सुलेमानान उपसभापती जोसुआ डिसोजाचेर केल्ले आरोपांचेर डीजीपीची चुप्पी. 2 दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी IRP पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं हे प्रकरणांत बॉम्ब घालो. हातूंत ताणें म्हापशेचो आमदार आनी उपसभापती जोसुआ डिसोजाचे जाहीर नांवूय घेतले. मात सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतलें महत्व दिवपा सारकें ना म्हूण डीजीपी आलोक कुमार म्हणटा. जोशुआचेर नांव घेतिल्ले ताचेर डीजीपीचे उलोवपाक न्हयकार. धारबांदोडीच्या RTO कार्यालयान फाटल्या 10 दिसां सावन इंटरनेट सेवा बंद पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यान हाची दखल घेवन इंटरनेटाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फोंडें नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटचो प्रकार मुखार आयलो. ह्या बनावटी सर्टिफिकेटीचेर नगरपालिके सारकोच स्टॅम्प मात मुख्याधिकाऱ्याची सय फट आशिल्ल्याचें फोंडा नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी योगीराज गोसावीचें म्हणणें. पुलिशेक ह्या प्रकाराची चवकशी करपाक सांगिल्ल्याचें मुख्याधिकारी योगीराज गोसावीन सांगलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणें आपाचे फुडारी संजय सिंग हांच्या आड डिव्हिजनल न्यायालयान 100 कोटींचो मानहानीचो खटलो दाखल केलो. गोंयांत गाजपी कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशीं संजय सिंग हांणी दिल्लींत पत्रकार परिशद घेवन सुलक्षणा सावंत हांचो तातूंत हात आशिल्ल्याचो आरोप केलो.